येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयच्या कांय वाठारांनी पावसाचो सांवार. वाळपय आनी दिवचले आयलो हुंवार. फुडले 3 दीस दाखयतलो रुद्र अवतार. पीसीपी मिनिस्टरा प्रमाण टुरिझम मिनिस्टरय बुडला भ्रष्टाचारान. पॉलिसीक सपोर्ट करपी सगळे आमदार डीलर. जेटी विरोधकांचे पणजे निषेध आंदोलन. पॉलिसी फक्त टुरिझमा खातीर म्हणटा रोहन. चोडणेचे रस्ते जाल्यात गोरवांचो गोठो. रस्त्यांचे अवतिकायेचेर गोवा 365चे सेगीत उजवाड. पंचायतीन घेतली दखल. बांदात गोरवां ना जाल्यार व्हरतले उखलून. काडली नोटीस. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चोडणेचे रस्ते गोरवांचो गोठो जाल्यात. चोडणेच्यान वतल्या वाहन चलोवप्यांचेर बळी वतात. ह्या प्रस्नाची सेगीत पाठपुरवण गोवा 365 केली आनी ताजो इम्पॅक्ट दिसून आयलो. पंचायतीन नोटीस काडली. गोरवां सांबाळात नाजाल्यार उबारून व्हरतले. पूण लोक आनी पंचायत हे प्रकरण कितले गंभीरतायेन घेता हाचे कडेन लोकांचें लक्ष लागलां. मये मतदारसंघातल्या चोडणेच्या रस्त्यांचेर रात दीस थपकल मारून बसपी गोरवां, तांचें शेण, मूत, अपघात, लोकांनी गोरवां आंबडत फुडें वचप गोवा 365 सेगीतपणान दाखयत आयला. पुराय वाठारांतली घाण आमी दाखयली. ताची दखल घेत चोडण पंचायतीन निमणे कडेन नोटीस काडली. गांवांत गाडी भोंवडायली. आतां तरी कितें बदल दिसत काय? कितें रे कसलें न्ही रे, फक्त अनाउन्समेंट मारले का जाले, काम ना. अबे माडेल चोडण ग्रामपंचायतीन नोटीस काडल्या. तातूंत म्हटलां, नोटीस जाहीर जाल्या उपरांत 7 दिसां उपरांत कोणाची गोरवां चोडणेच्या रस्त्यार वा रस्ते कुशीक दिसलीं जाल्यार उखलून ती सिकेरी मयेचे गोशाळेंत व्हरून दवरतले. तशी सुचोवणी दिवपी गाडी गांवांत भोंवडायल्या. थळावे आनी मयेकारांक ह्या प्रश्नाचेर कितें म्हणपाचें आसा पळयात. चोडणेचो जो एक गोरवांचो विशय आसा, जनावरांचो विशय आसा, तो एक गंभीर आसा. कित्याक ह्याच ऑक्टोबराचे 1 तारखेर एक आमचो ज्येश्ठ पत्रकार श्री अनंत साळकर हो पिळगांवचो चोडणा पणजे ड्युटी करून तो हांगासर वयतालो, घरा वयतालो आनी चोडणा हो ताका शॉर्टकट मार. ते दिसा एक जनावर येयलें 8 सुमार आनी ताका धाड करून हें दिली आनी तेजी तकली रस्त्यार आपटली आनी 8 दीस तो हॉस्पिटलान व्हरलेलो. कालूच तेजें देवासन जालें, मरण पावलो. एक मोठीच एक दुर्घटना. एक तरूण भुरगो पत्रकार हांगासर सोंपलो. हें मोठें दुख्ख आमकां जाता आनी चोडणा म्हणून फुडें चोडणेकारांक आमकां चड हें जाता. त्या चोडणा अपघात जालो, आमी खंय तरी दोशी अशें दिसता आमकां. आतांच कितें आयकलां की तेंच्यांनी आतां करार केला. तरी आसतना त्या कराराक ते आतां आनीक तिंकां मोको दिता हेका गुरांच्या मालकांक. आजुनूय तुमी म्हाका दिसना इतलीं वर्सां गुरांच्या मालकांक मोको दिल्लो आसा आनी कसलो मोको तेंकां दिता. पंचायत राज कायदो 1993 प्रमाण ही रस्त्यार गोरवां जी आसा, ही गोरवां धरून ह्या गोरवांचे मालक जे आसात, ह्या गोरवांच्या मालकांक दंड दिवपाची तजवीज ह्या कायद्यान आसात. पण खंयसरूच ह्या कायद्याची अंमलबजावणी केली वचना. सुप्रीम कोर्टानूय ही रस्त्यार गोरवां जी आसा, ही गोरवां बंदिस्त करपा खातीर सगळ्या ग्रामपंचायतींक आनी नगरपालिकेक बंधनकारक केल्लेलें आसा. ह्या गोरवां खातीर एक स्पेशल कोंडवाडो तयार करून ही सगळीं गोरवां जी आसा, ही गोरवां धरून व्हरून त्या कोंडवाड्यान दवरपाक जाय असो आदेश सुप्रीम कोर्टाचो आसा. पण हेजेरूय खंयसरूच अंमलबजावणी केली वचना. हालींच मये मतदारसंघातल्या चोडण माडेल पंचायतीन एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा. रस्त्यात गोरवां जी आसा, ही गोरवां 7 दिसां भितर संबंदीत गोरवांच्या मालकांनी धरून आपल्या गोठ्यांनी दवरची, ना तर 7 दिसां उपरांत ह्या सगळ्या रस्त्यार जी गोरवां भोंवतात त्या सगळ्या गोरवांक धरून गोमंतक गो सेवा हेंचे गोशाळेन व्हरून दवरतले असो आदेश चोडण माडेल पंचायतीचे सरपंच पंढरीनाथ वेर्णेकर हांच्यांनी काडलेलो आसा.
ह्या आदेशाचें आमी स्वागत करतात. असो निर्णय खरो म्हटल्यार सगळ्या पंचायतींनी घेवपाक जाय. आज आमी मयान जर तर पळयत जाल्यार वचत थंय गोरवां रस्त्यार बसलेलीं आमकां दिश्टी पडटात. एका लागून सगळ्या वाटेक शेण असतात आनी ह्या शेणाचेर निसरून कितलेशेच वाहन चालक जे आसात हे पडलेले आसात. गोवा 365 खातीर मये चोडणेच्यान जवाहर बर्वे. गोंयचे लोक सोरोप येतात पूण पडनात, हालनात. पत्रकारांच्या प्रस्नाक रवी नायकाची कुरकुरीत जाप. पत्रकारांचो दुसरो प्रश्न. सोरोप येतात तांकां टॅक्सी करून घरा पावोवचें पडटलें अशें मावीन सांगता. ताचेर रवीचो प्रतिप्रश्न. सोरेकार पितले 5 रुपयाचे, टॅक्सी पडटली 1000. माविनाचे गणित माविनाकच विचारात. आयकयात रवीची मिश्कील जाप. उद्देग मंत्री माविन गुदिनोन एक विधान केल्लें तळीरामांची सेफ्टी घेवन. रेस्टॉरंट वा बार्रांनी जे चड सोरोप येतात तांकां तांच्या घरा व्हरून पावोवपाची जबाबदारी त्या रेस्टॉरंटवाल्यांची वा बारवाल्यांची आसतली. ते खातीर मुखेल रेस्टॉरंटाच्या भायर गाडयो दवरच्यो पडटल्यो अशी भन्नाट कल्पना माविनान उक्तायल्ली. त्या उपरांत गोंयभर ताचे व्यंगात्मक प्रतिक्रिया आयिल्ल्यो. रवी नायकय ह्या विशयाचेर उलयलो. रवीची देहबोली पळयात आनी ताची जापय आयकात. गोंयचे लोक आमचे सोरोप पिता पूण पडना, हालना. कळ्ळें मरे, तो प्रॉब्लम ना. मागीर कोण भितर पडटा तर तो मिनिस्टर कोणाक रिफर करता तर कोणाक पडटा तर विचारा मरे. आतां वयर आसा मरे, विचारा मरे. म्हणजे त्यांनी कोण सोरोप येता तांकां टॅक्सी आपूण धाडपाचें. टॅक्सी करून परवडटली. म्हणजे बारवाल्यान जिवाळें. आतां हे तुमचे मिनिस्टर सांगता न्हू. अरे म्हाका सांग, पुणे येयलो आनी बारा बसलो तो कोण आतां खूब टुरिस्ट येता. कर्नाटक येता आनी हेंचे येता, महाराष्ट्र येता, गोंय सगळे कडेन. सगळे यांचे टेबलार बसले, टायट झाले. मागीर हे ते टायट ते पितले 5 रुपया, 10 रुपयाचे, 100 रुपयाचे आनी टॅक्सी 1000 रुपयाची. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. टुरिझम मिनिस्टराक गोंयकारां खातीर धोरणां थारावपाक कळनात. TCP मिनिस्टरा वरवीं तोय भ्रश्टाचारान गुंतला अशें म्हणत पणजे आयिल्ल्या आंदोलकांनी 2022ची जेटी पॉलिसी स्क्रॅप करची अशें सरकारा कडेन मागलें. ह्या पॉलिसीक सपोर्ट करपी सगळे लँड डीलर असो आरोपूय जालो. जाल्यार जेटी पॉलिसी फक्त टुरिझम एक्टिविटी खातीर केल्या, रोहन खंवटेन सांगलें. JT policy 2022 JT policy 2022 CZMP jetties CZMP jetties COP jetties COP jetties coal jetties Sagarmala policy Sagarmala programs Sagarmala master plan MPD jurisdiction MPD port limits Major Port Act 2021 National Waterways Act 2016 Kochia 3 linear projects Goa government agreements Goa government MOUs CZMPs for corporates Tourism cluster Goa गव्हर्नमेंटाची मेन मनी गोंयच्या उदरगतीच्या नांवान आक्रमण भांगराचेर आक्रमण गोंयचेर आक्रमण. जेटी पॉलिसी 2022 बंद करात. CZMP बंद करात. COP जेटीज बंद करात. कोल जेटीज बंद करात. सागरमाला पॉलिसी बंद करात. सागरमाला मास्टर प्लॅन बंद करात. MPT पोर्ट लिमिट्स बंद करात. कोळशाचे 3 लिनियर प्रोजेक्ट बंद करात. गोंयावयले आक्रमण बंद करात. अशा घोशणांनी पणजे गाजोवन सोडली. पर्यटन खात्याच्या पणजे पाटोच्या कार्यालया मुखार हे आंदोलक जमिल्ले. आयकात आंदोलकांक. Why people oppose? Why? Because people don't trust y'all. Because people don't trust y'all, देखून लोक अपोज करता. हे इलेक्शना पयले देवा कडेन सोपूत घेतात. एट द सेम टाइम देवसाराक दोळो मोडटात. ही घट तांची. हाका लागून पीपल डोंट ट्रस्ट यू. मागता गोंयकारां लागीं भायर सरचे आनी हे सरकारा थंय मागचे, हे ब्युरोक्रेट्स आसात तांच्या लागीं मागचे.
की ही जेटी पॉलिसी जी आसा ती भायर मारची म्हणून. पूण एक गोंयकाराची खबर तुमकां सांगता जो एका दिसाचो शेतकार आसलो आनी आयज तो टुरिझम डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर. तर शेतान देंवलोलो हो मनीस हाका खबर ना गोंयान कितें जाय आनी कितें नाका तें. आनी पळय टुरिझमान ही जेटीज तूं कोत्ता ते कोला खातीर. हे जेटीज तुजे टुरिझम वाडटले. नदर मारल्यात बिचांचेर. हे टुरिस्ट फॉरेनर्स जे येताले ते एकूय दिसना आतां सगळे भिगणाकार दिसता. तर कारण कितें? कित्याक गोंयांत खूब करप्शन वाडलेलें आसा आनी तो एका दिसाचो शेतकार हे करप्शन करीत आसा. जंय लँड स्कॅम आसा, लँड ग्रॅबिंग आसा, आतां जेटीजूय ग्रॅबिंग करूंक लागलो. टीसीपी मिनिस्टर, टीसीपी मिनिस्टर, टीसीपी मिनिस्टर, टुरिझम डिपार्टमेंट, टुरिझम मिनिस्टर, टुरिझम मिनिस्टर. आमचे न्हय आमकां जाय, तुमच्यो जेटीज आमकां नाका. आमच्या न्हय आमकां जाय, तुमच्यो जेटीज आमकां नाका. पॉलिसी काढान डस्टबिनान घालपाची ही जी पॉलिसी आसा ही खंयच्याच गोंयकारान मागोंक ना, खंयच्याच गोंयकारान ही पॉलिसी तयार केल्ली ना. हेच्या पयलीं हे सरकार फक्त डेव्हलपमेंट. रोहन खंवटे सांगता डेव्हलपमेंटाचे गजाली. अरे तुवें बीच विकला तो सगळे लमाणेक, थंय मसाजी चलता, थंय सेक्स चलता, ड्रग्स चलता. तुम्ही वॉटर स्पोर्ट्स काढले सगळे भाड्याक दिल्यात आणि तुम्ही आमकां सांगता तुम्ही आमचे गोंय राखतले म्हणून. तुम्ही दोंगर सगळे कट केले, अख्खे हिल कटिंग चल्ला बिचाचेर. आणि कसले टुरिस्ट तुम्ही गोंयान हाडपाक सोदतात? फक्त आणि फक्त प्रॉपर्टी डिलिंग करून. हे सगळे डीलर, हे सगळे जितले आमदार आहेत हांगा हे पॉलिसीक सपोर्ट करता हे सगळे डीलर आसात. आणि आता ऐका, जेटी पॉलिसी स्क्रॅप करची हे मागणे खातीर आंदोलन करप्यांक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्ली जाप. तो म्हणटा जांकां ही पॉलिसी खबर ना तेच विरोध करतात आणि अजून ती 15 दीस अभ्यासा खातीर उक्ती दवरल्या. ऐकात रोहन खंवटेक. इम्पॉर्टंट आसा की जे स्वताक तज्ञानीक समजतात, who are thinking that they know every subject, should first know that we are sticking to our word of saying it is a tourism jetty policy. Jetty policy only meant for tourism activities. In the policy there is no mention of coal, there is no mention of fishing and allied services. हे कोण स्टोरी तयार करतात पळय ते गोंयच्या लोकांक दिशाभूल करतात. आमी लिगॅलिटी इन दॅट हाडूंक सोदतात. हांकां ही लिगॅलिटी जाय काय नाका हो प्रश्न पडटा. अँड वी आर व्हेरी क्लियर. मिनीट वी हॅव केप्ट दॅट पॉलिसी वयल्यान आयच्यान आनी 15 दीस अप टू 31 ऑक्टोबर वी हॅव केप्ट दॅट फर्दर ड्राफ्ट ऑफ द पॉलिसी ओपन टू द पब्लीक टू कम अँड शेअर देअर सेंटिमेंट्स एवरीथिंग. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. सरकारी अर्थवेवस्थेत प्रामाणिकपणाचे महत्व, गिरायक नियंत्रण आणि उद्देगधंद्यामदी जागृताय पातळपाच्या हेतान दर वर्सा 14 ऑक्टोबराक हो वर्ल्ड स्टँडर्ड दीस म्हूण मनयतात. अंदू मडगांवां जागृताय घडोवन हाडली. मडगांव बोड्ड्या सरकारी वाणिज्य आनी अर्थशास्त्र महाविद्यालयांत कंझ्युमर वेलफेअर सेल आनी गोवा कॅनाच्या जोड पालवान संवसारीक वर्ल्ड स्टँडर्ड डे मनयलो. ह्या निमतान गोंयांत वस्तू आनी सेवांच्या दर्जाच्या नियंत्रणा खातीर गिरायक हक्क आनी जापसालदारक्यो हांचे जागृताय भाशण घडोवन हाडलें. ऐकात. Today is 14th October World Standards Day, and we had a program here at the Government College of Commerce and Economics in Borda Margaon, wherein we had the opportunity to talk to students and the teaching faculty about the challenges today that consumers face in ensuring the quality control of goods and services in Goa. We were very pleased today because of the response of the students, as they are the young consumers, and going by the slogan Jago Grahak Jogo, it's a great opportunity for students now to take up action to improve the services and goods that are available in the market. There are so many complaints about fake goods, adulterated goods, MRP being overcharging is going on, and cylinders are underweight, the LPG services are not good, the water supply, electricity. So we have covered a range of topics today, and we are pleased that the consumers who are the students here in this college have shown a lot of interest, and we are hopeful that the consumer welfare cell will do more programs of this nature in this college.
We organized it because we wanted to make our students aware of the consumer rights under the Consumer Protection Act 2019, and we also wanted them to be responsible consumers. So we contacted the GoaCan coordinator, Mr. Roland Martins, and it happened on a very large scale. The program happened, and we are very happy that our students and our teachers also attended the program along with our principal. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कला अकादमीच्या नूतनीकरण कराराक लागून राज्यांतल्या भाजप फुडाऱ्यां मदीं मतभेद आसात. कला अकादमीच्या नवनिर्माणाच्या कामाची निविदा नाशिल्ले प्रक्रियेचेर पक्षाचो प्रवक्तो सावियो रॉड्रिगीसान प्रश्नचिन्ह उबें केलें. जाल्यार कला आनी संस्कृती मंत्र्यान आपणे कसलेच चुकीचें काम करूंक ना अशें खरसाणपणान सांगलें. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन मिडिया कडेन उलयतना कला अकादमीच्या नवनिर्माणाच्या कामा खातीर निविदा प्रक्रियेत कसलीच चूक जाल्ल्याचें मान्य करपाक न्हयकार दिलो. कारण मंत्रिमंडळान ह्या कामा खातीर नामांकनाची प्रक्रिया मान्य केल्या. हे आरोप नेमके कितें अशें मंत्र्यान पत्रकारांकच विचारलें. Again and again I am telling you the same thing, it was a cabinet decision. So why then only to blame Govind Gowda? एक्झॅक्टली न्ही, एक्झॅक्टली. आता कोणाक तरी म्हजे विशीं नसाय आसतली म्हणून ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी जाल्या. म्हणून हांव म्हणटा की झाडाक जेन्ना खंयचेय फळां जे लागता पळय तेजेरूच लोक फातर मारता न्ही रे. एवरीबडी न्ही. अरे पळय तें हांव कोणाक टार्गेट दिता तेंकां हांव भिकूय घालता तें म्हाका खबर ना. आय डोंट नो. आनी एक विशय म्हणटा CPWD पायलट कॅबिनेटाचो दिला न्हू. या इट इज अ कॅबिनेटाक आयल न्ही. कॅबिनेट हॅज टेकन द डिसिजन. आता जे सगळे आरोप जाता तेका फुल कॅबिनेट रिस्पॉन्सिबल. एक गोष्ट कसले आरोप जाता. आता जे आरोप कसलो जाता. कला अकादमीचे जे टेंडर काढले त्याच्या वयल्यान जे आरोप चालले स्पेशल कसले आरोप. यू जस्ट स्पेसिफाय वन एलिगेशन. तुमकां आतां आजून तुमचेर आरोप केला. तुमचो कितें आरोप केला. कला अकादमीचेर की विदाउट टेंडरिंग कितें आरोप कितें आरोप कितें. व्हॉट इज दॅट लमसम अमाउंट सगळो. अरे आरोप कितें सांगा न्ही म्हाका. आरोप कितें. टेंडरिंग प्रोसेस. अरे तेका उत्तर हांव दिता तुका परत दिता की टेंडरिंग करनासतना कॅबिनेटाक डिसिजन आशिल्लें की नॉमिनेशन बेजिसार घे. आनी आरोप कसलो उरलो. कितें आरोप सांगा मरे. तुमी मिडियांत तुमकां खबर ना. व्हॉट इज द एलिगेशन. यू जस्ट लेट मी नो. अरे आय हॅव क्लियर ईच अँड एवरीथिंग इन द असेंब्ली. whenever I sits with you, I have discussed everything. Then you are talking about only allegation. What is the allegation? Then why you are targeted? Wait, I don't know. म्हाका दिसना हांव टार्गेट जाता. अरे हांव तुका सांगता मरे. ज्या झाडाक फळां लागतात त्या झाडाचेर फातर मारता. तांकां एखादें म्हगेलें काम एखादें बरें दिसता आसतलें ताका काम करपाक जाय. हेका चेपपाचो अशो कांय गोश्टी विशय न्ही रे. ते हांव उलोवपाक शकना. आय डोंट हॅव दॅट मच आन्सर ऑफ युअर क्वेश्चन. पूण हे प्रक्रियेविशीं भाजपाचो प्रवक्तो सावियो रॉड्रिगीसान आपल्याच पक्षाचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलें. कोणाक दोश दिना अशें सांगतना भ्रष्टाचाराक परवानगी दिवपी निविदा प्रक्रिया करचे बदला कंट्रॅक्ट कित्याक नामांकीत जालो हाची जाप मागता. Please understand the BJP is a party that is always focused on non-corruption. And Prime Minister Modi has been working very hard on non-corruption. So today when a person like me goes into say the Vidham constituency, people are asking me how come you have not raised this issue. You know, it was raised in the assembly. He said Shah Jahan and all that. I'm saying now we have the Directorate Vigilance report. The Directorate Vigilance report has asked the government to set up a committee to inquire and let the people know the truth. That's all I'm saying. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. फिफा अंडर-17 बायलांच्या विश्वचषकाच्या तिसऱ्या दिसा शुक्रारा सांजे वेळार अ गटाचे अमेरिका आनी ब्राझील मदीं 2 मॅची ड्रॉ जाल्यो. ब गटांत नायजेरिया आनी न्यूझीलंड 4-0 अशें जैत मेळोवन शेक गाजयलो. पळयात. 2 फावट चॅम्पियन जाल्ल्या अमेरिकन मॅचीच्या पयल्या अर्दांत पयल्या गोलान फुडाकार घेतलो. उपरांत 5 मिनटां उपरांत ब्राझीलान बेगीन गोल करून निश्क्रीय केलो. दोनूय पंगडाची एकसारकी जुळवणी जाली आनी अमेरिकेची तांचेर मातशी धार आशिल्ली. मजगतीं नायजेरियान न्यूझीलंडाचेर 4 गोलांची आघाडी घेवन खर जैत मेळयलें.
आफ्रिकन पंगडान 70% परस चड ताब्यांत घेवन ह्या मॅचीचेर वर्चस्व गाजयलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोंयच्या बऱ्याच वाठारांनी व्हडलो पावस आनी हुंवाराची नोंद जाल्या. वाळपय आनी दिवचले इतलो पावस झडलो की भोवतेक वाठार उदका पोंदा गेले. पळयात. ऑक्टोबर म्हयन्यांत येवपी ह्या वादळी पावसाचें कारण म्हळ्यार ईस्ट सेंट्रल अरबी दर्यांत निर्माण जाल्लें वादळी हवामान. ह्या सप्तकाच्या अखेरेक पावसांत उणाव जावपाचो आसलो तरी सप्तकभर राज्याक पावसाक तोंड दिवचें पडटलें. फुडल्या 3 दिसांक गडगडाट वाड जावन जायत्या वाठारांनी हुंवार येवं येता. कांय कडेन वीज कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांक व्हड बिल्डिंगे पोंदा वा झाडां पोंदा रावचें न्हय अशी सुचोवणी दिल्या. शेनवारा चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. सोळा मेरेन राज्यात गडगड. आयतार मेरेन येलो अलर्ट. नेटाच्या पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी हुंवाराची स्थिती. शेनवारा चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री. बोट दर्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.